सगळ्यांनी भितर येवचें आनी आतां आमी बेगीन तियात्र सुरू करता. कोणा तिकेटी काडून ना तिकेटी काडून बेगीनूच भितर बसका घेवची. देव बरें करूं. सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी बरी सांज आवडेता. आयज ह्या तियात्र वर्कशॉपाचो निमाणो दीस, पूण भुरग्यांच्या तोंडार उमेद आजून पयल्याच दिसाची कशी दिसता. मागता सगळ्या थंय नेटान पयले तावयो मारपाक. ह्यो तावयो तुमकां सगळ्यांक पयलेच सुवातेर मारूंक लायल्यार इट इज फॉर एवरीबडी. हाचें कारण म्हटल्यार हे वर्कशॉप जे भाशेन इतले दीस 8-10 दीस जाला आयचो दीस धरून ते यशस्वी जाला हे तर म्हाका खात्री आहा. म्हणून हांवें तुमकां ह्यो तावळ्यो तुमच्या बसत आमचे मानेस्त आहात, आमचे रिसोर्स पर्सन आहा, सगळ्या बसत त्यो तावळ्यो आहात. सो हे मनान धरून ह्या 8 दिसांनी हे कार्यशाळेन जे कितें शिकप जालें, थियोरेटिकल जालें, प्रॅक्टिकल जालें आनी खूब वर्सांनी कळंगूट गांवान हे वर्कशॉप जालें. म्हणजे 23 वर्सांनी ह्या दर्जाचे वर्कशॉप जाले. सो पयले सुवातेर तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा हांचे प्रभारी हांगासर आसात. तुमकां देव बरें करूं. तशेंच विलेज पंचायत कळंगूट जांच्यांनी जाता ते भाशेन जाता तितलो सहकार दिलो मातायस क्रिएटीव ग्रुपाक, जाणी जोड पालवान हे वर्कशॉप घडोवन हाडलें. आतां ह्या वर्कशॉपाचो निकाल कितें? ह्या वर्कशॉपाचो निकाल आतां एक धाकटुलोसो तियात्र कसो सादर जातलो हांगासर आनी तो ह्या वर्कशॉपाचो निकाल. हांव पयल्या दिसा आयिल्लो, त्या उपरांत मोदें एक दीस पावल्लो आनी काल. आनी जे चेंजीस थोड्या भितर हांवें पळयले दे आर रिमार्केबल. खरेंच चेंज जाल्या तांच्या तियात्राच्या वयर चिंतनांनी जावं तियात्रा वयर स्टेजीर कशें उबे रावप. पयलेच फावट तांकां जेन्ना सांगलेलें कितें कर आनी काल जेन्ना ती प्रॅक्टीस करतालीं ओ जी शिकवण घेतल्या ताचो ती लाभ जो मेवला तांकां तो दाखयताली सादर करून, ताचेर गमतालें की खऱ्यांनीच ह्या तियात्राचे जे हेतू आसलो तो म्हणल्यार तियात्राचो मोग, तियात्राची जाणवाय आनी तियात्राची आवड ह्या भुरग्यां मदें वो पार्टिसिपंटा मदें पडपाक ते डेफिनेटली यशस्वी जाला. सो चड वगत घेना, एक ल्हानसो तियात्र म्हणजे फॉर्मेटा प्रमाणे म्हाका दिसता तो आहा. सो तो आमी आतां पयलो सादर करतले आनी उपरांत आमची कार्यावळ फुडें वतली. मागता बाब सावियो लागीं फुडलें उलोवप करता. सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. देवाचे कृपेन व्हडली सांज आवडोन आमी तियात्र वर्कशॉपाची भुरगीं तुमच्या मुखार दवरतात. खास तुमच्या खातीर एक संस्कृतीक कार्यावळ तातूंत आसतली कांतारां, म्युझीक, नाच, पार्ट, दुकेस, कॉमेडी, पॉलिटिकल, समाजीक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही आयची सांज आमच्या सांगाताक तुमी खुशाल जातली म्हणून आस बाळगिता. आनी सुरू करता आमचो दाखलो तियात्र सोयरो लिपलो कुपानी. अरे सूर्या लिपलो कुपानी तें. सॉरी हा, मिस्टेक जाली. तियात्राचें नांव सूर्या लिपलो कुपानी. सगळ्यांनी आपली बसका घेतली म्हूण सजमतां पवित्रेक नमान करून तुमचे मुखार दवरता सूर्या लिपलो कुपानी. मागवाची लायटी बंद करच्यो. Paudia, oi, mamãe, já te vi.
चेल्सी कितलो वोको तुका नेसपाक ते आरशा फुलां कितलो वोको जालो तू लाग मारताय मातशें बेगीन कर न्हू टायम पळय कितलो लागलो चालेल स्टार्ट सकाळ फुडें मातशें बेगीन कर गो बेगीन उठ वोको जाता गो बेगीन उठ गो चेल्सी बेजार कित्याक जाता तू जाणाय न्हू आमचो मामा जाण आमचो कितलो मोग करता पळय ती तू आतां 12वेक आसाय बरे मार्क्स घेवन तांचें नांव वयर काड येस आय विल मामा दादाचें नांव वयर काडटलें भाई चेल्सी हॅलो मामा भाई चेल्सी तू कोहे हाय बरें हा हॅलो दादा चेल्सी कशें आसा तूं लुकिंग ग्रेट बरें हा थँक यू स्टडीचेर कॉन्सन्ट्रेट कर चेल्सी तुजे स्टडीज कशे चल्ल्या चलता बऱ्यो चेल्सी आयक एन्सिलान 95% हाडलेली आय वॉन्ट यू टू गेट 96% आयकलें वय डॅडी तू 96% हाड and I will gift you a bike. Deal. ऐकलंय चेल्सी तुवें दाडान कितें सांगलां तें वय मामी Oh, so are you happy now? वय Concentrate on your studies. Okay, म्हाका एक सांग बाय एन्सिला खंय हा म्हाका मातशें ताच्या लागीं उलोवंक दी एन्सिला मामा दादाचो फोन येता हॅलो मामा हॅलो एन्सिला बाय तू खंय हाय हांव बरें आसा मामा सांगता तें सिद्धांत आयक चेल्सीच्या एग्जामी लागीं पावल्या म्हणटोच ताका चड त्रास करिनाकाय ताका टायम टू टायम खावपाक दी गरम गरम दूध दी आनी बदाम पिस्ता दिवन ताचो बरो करून कुयदाद कर ताका स्टडीज कॉन्सन्ट्रेट करूंक जाय न्हू वय मामा एन्सिला वय दादा सांग ऐक चेल्सीची बरी कुयदाद कर ताची एग्जामी लागीं पावल्या ताका सांबाळ तूं हिंगा थिंगा भोंवलेल्या नाका नाका बरें डॅडी ओके या दादा सी यू बाय बाय सेल बरा आसलो आमचो बिझनेस बरो चलता व्हेरी गुड व्हेरी गुड क्लासीक वाटता व्हेरी गुड हे घे 30,000 आणि हे घे 30,000 किती 25,000 घेऊन आला तू 25,000 घेऊन आला दोन पैसे हा त्याने 30,000 आणि तू 25,000 घेऊन आलाय माझे पैसे आणि इथले ड्रेस काम जायना तुझे काम जायना तुझी आता तुझ्या पटेले पनिशमेंट
कम जायना न्हू कम जायना यो 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 Hey! You! I am impressed by your work. Do your cocktail party. बाय चेल्सी पोय तुझी पोय 95% घेऊन पास झाला चेल्सी तर तुका 96% पडोकूच जाय यू आर अ स्मार्ट गर्ल चेल्सी Yes, ma'am. या यू कॅन डू इट ओके Yes, I will try. ओके चेल्सी नेपोले तुम्ही तुमची प्रॉब्लेमां सगळी म्हाका सांगली आनी कितें उरलां तुमचें सांगपाचें सरपंच आमच्या गावात कितली रेप पार्टीज जाता कितली जाणां ड्रग्स घेता आम्ही कितें करता व्हॉट आर वी डुईंग तू गेलेले थंयसर तुवें पळयलाय आमच्या गावात ड्रग्स आसा आय एम अ यूथ आणि म्हाकाच खबर ना कितें कांयच्या काय वेळ काय कांयचें काय कितें सारकें उलयता तें तू मातशें उगी राव तुमच्या मोदेकाक झगडोन कसलोच फायदो ना तुमचे प्रॉब्लेम म्हाका स्टडी करूंक जाय भिवपाची कसलीच गरज ना भिवपाची गरज ना आसा भिवपाची गरज हे कितें सांगताय तू तुका कितें तरी करचें पडटलें तुका एक्शन घेवचें पडटलें आमचे टॉर्नेडोचे फुडाराचे प्रश्न हे यू हॅव टू टेक एक्शन गॉट इट चेल्सी तू कित्याक बेजार जालाय कितें जालां जायना माझ्या लगेच जायना मामी तेंचो प्रेशर मागीर टीचरीचो प्रेशर तू स्कॉलर म्हणा स्कॉलर यू आर नॉट माय व्हाय डोंट यू अंडरस्टँड चेल्सी एवरीथिंग विल बी ऑलराइट नथिंग विल बी ऑलराइट चेल्सी कूल रिलॅक्स म्हाका सांग तुका खंय वचपाक जाय मुवीक या आमी डिनराक या शॉपिंगाक व्हरत काय सांग म्हाका खंय वचूं चेल्सी Cinna saurona, kite korche komona, chidu moji hoiniche. Oche te argona, samele kanan torina, mona kaka shirpache. Amadana porte sani, avila kona, hoini morona dache. दोन वर्सां जाली आमी गोंया वचोंकूच ना आमी घरा वचया न्हय तकलेन सुटला कितें गो आमी हिंगा कित्याक येयल्या ते तुका खबर ना आमी येयल्या हिंगा दूड जोडून म्हाका गोंया व्हडलें घर बांदूंक जाय म्हाज्या फ्रेंडाक पळय गो केदी व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदलीं तुका नाका गो नाका तुका बाय एन्सिलाचो फोन येयलो हय बाय एन्सिला बाबा. बाय तूं मामा मामा चेल्सीचो बिहेवियर सामको चेंज जाला मामा ते खूप एग्रेसिव्ह जाला मामा कितें जालें बाय चेल्सी म्हाका
हॅन्सिला होय दादा सांग. चॅल्सीची बरी कुयदाद कर. त्याची एक्झामी लागीं आसा. ताचो सांबाळ कर. होय दादा. हंसिला ताका सांग आमी मागीर फोन करता म्हणून. आमी रोखडोच फोन करता. तूं ताचो बरे भशेन कुयदाद कर आनी आमकां गोवय. ओके? वी लव यू. टेक केअर. We love you, बाबा दादा. चोड जाला रे. चोड बी चोडल्या. देव उडोवंक भितर. बऱ्यान सांगता. हाडून म्हाजो हप्ता पावय. नाजाल्यार म्हाजो कॉन्स्टेबल विटाक येता तेन्ना ते कडेन धाडून दी. हा बेग्यान कर. सर आमध्ये धाड तेका भितर. ओके सर. मातशें कामाचें उलया. बेश्ट जावना रे सर. ए तुज्यो पार्ट्यो चोड जाल्यात. सर फाट्यो चड जायना दुसरें सुबेज जावचें ना मरे सर. सर फाल्यां जी फूल मून पार्टी आसा. हे घे 50,000 सर. फूल मून पार्टी. आनी फकत 50,000. कितें चोळे घेवपाक दिल्या रे. सर बेश्ट रागार जायना काय रे सर. ते आनी 20,000 तुका दवर सर. पूण एक रिक्वेस्ट आसा सर. नो बीट नो पेट्रोलिंग. येता सर. 70,000. ओ माय गॉड. हे बघ. पार्ट्यो वाडयो तुज्यो. डन सर डन. कॉन्स्टेबल Yes, sir. मातसो PSI भितर धाड. Okay, sir. सर अरे ते बघा कोण धाडलो. आम्ही ते माल दवरलो तो हुंय आसा. दोगांक भितर. तो काड आनी हेमंता कडेन दी. आनी तेका सांग हाची रेट 50 लाख म्हणून. ओके सर. तो दिना जाल्यार रेड माता म्हणून सांग. ओके सर. चेल्सी, तुवें सगळ्या संदुकांक हात लागलाय. मातशें शिकोवन बस न्हू. तुज्या एक्झामी लागीं येता. मातशें बूक घेवन बस पया. Chelsea, I said leave me alone. Did you get it? सारी
चेल्सी एकल्याच बसून कितें करताय चेल्सी तू रडताय कितें जालां सांग म्हाका जायना माझ्या लागीं जायना पेरेंट्साचें सगळं प्रेशर आय वांट टू क्विट व्हॉट यू क्विट चेल्सी बॉय क्विटर्स नेवर विन अँड विनर्स नेवर क्विट चेल्सी उठ उठ चेल्सी आयज आमची पार्टी आसा यो तूं म्हजे बरोबर पार्टी तो डान्साच्या पार्टी न्हू म्हाका नाका तशें न्हय चेल्सी नाका म्हाका नाका चेल्सी ना. यो तूं म्हजे बरोबर चेल्सी ना. यो म्हाका माझ्या माय पार्टीनाशी नाका बोलू चेल्सी ना. तुका गावात बरें दिसता चेल्सी यो यो चेल्सी यो यो चेल्सी ड्रग्स आसा होय ओके फायन चल चेल्सी हाय हे माझे फ्रेंड चेल्सी फर्स्ट टाइम ताचो आय डोंट केअर पयशे दी आनी माल घे थँक यू Hey girl, cheer up. We are with you. चेल्सी आता सगळे सामके जातले यो बस हांगा बस बस One more shot, Chelsea. One more shot. One more shot. Slowly, Chelsea. One more shot. One more shot. किती खबर सारकी तो काय फादर काय झाला नाही काय झालं नाही मला सांगले आमच्या कॉलेजीत माझ्या बाजारात तो ड्रासले पार्टीचा होता कारण भरलेला होता तू काहीच घ्या आम्ही सगळे तक्रार करतो सो म्हणजे बरोबर
आमी फुडें पावची आमी हांगासरूच उरतली बाय हे चिंतप तूं सोड हे चिंतून तूं मन धाकटें करनाका तूं आतां फुडें सर कळ्ळें मॉर्निंग मॅडम गुड मॉर्निंग फादर कितें बरो दिसता देव गुड बाय कितें जालें फादर आयज तुमी अचानक अशें मॅडम त्या स्कॉलाच्या फाटल्यान जो बंद आसा पळय थिंगा भुरगीं ड्रग्स घेतात मॅडम म्हाका प्लीज आदार दी न्हू आनी तातूंत म्हाजी भयणूय आसा प्लीज म्हाका आदार दी तूं चिंता करनाका हांव म्हाजे कडेन जाता तितलो प्रयत्न करता आनी तुका आदार दिता मॅडम ह्या प्रश्नाक ताका आदार दिवपी फकत तूंच आनी म्हाका जेरूच खात्री आसा ताका आदार करता हय फादर हांव ताका आदार करता बाय फाल्यां सकाळीं 9 सुमार तूं हांगासर येता पावतलें हांव बरें मॅडम आमी करता सर सर तिकडच जालेल्या एनजीओ देवार बसय तिका आमी हांगा बेकार पडोंक ना आनी राव रे तुजी मोडक्याची बीट म्हाका सारकी पावना सर म्हाका पावंक ना हां बरें बरें मागीर पावय ओके सर तुवें तो तेका माल दिलो तो बरो नासला सर मिक्सिंग जालो तो जो डीलर आसा चेंज कर डीलर चेंज कर अरे जो माल आमी सापडायता तोच हाडून हांव तुकाडे दिता डीलर चेंज कर तुजोच आसतलो तो माल ना सर म्हाजो आसना सगलो लोक म्हाका वळखता म्हाजो माल माल म्हणून सामको पूण तें सोड सर फाल्यां ह्या दिसांनी हांवें एक पार्टी दवरल्या उगडास गेलो सॅटर्डे संडे सॅटर्डे स्टार्ट जाता ती संडे सन दुसऱ्या दिसा मेरेन उरतली सर तुजें टेन्शन घेना सर तो हप्तो तुका पावतलो सर थोडो एडवान्सूय पावय तर तेजें टेन्शन घेना सर एडवान्स सगळे तुका मेवतले पूण एक स्मॉल रिक्वेस्ट सर नो बीट नो पेट्रोल तो सर तुम्ही येता आता कसले प्रॉब्लेम घेऊन येयलाय का तू सर त्या स्कॉलाच्या फाटल्यान जो बंद आसा पळय थिंगा भुरगीं ड्रग्स घेतात व्हॉट कॅन आय डू पळय तुमकां दिसलें थिंगासर कोण पार्टी करता कसो येवन आमकां इन्फॉर्म करा आमी रेड मारतले आनी तेच्या वयर आमी कांय करूंक जायना सर हे आमी सांगपाचें तुमकां आनी ते तुमचे हवालदार आसा ते कित्याक राव हवालदाराक सांगून गो हवालदार येस सर बांदार मातशी फाल्यांसान पेट्रोलिंग करा बांदार हय बांदार कोण आडसाला चोरता ना रे अरे कोण ड्रग्स घेता पळय मातशें पळय ओके सर जालें मुगो जाल्यार सोडपण आसा तांकां काय बरी लायफ दिशी काय प्रॉब्लेम ना काय पण आय क्रेव फॉर मोर आय वॉन्ट मोर बेनेडी म्हाका आनीक जाय पैसे माझ्या भाकराची सोड पळय ना हांव पैशाचें करता म्हाका फक्त ड्रग्स जाय बरें बरें तर सांग आमकां कितें घेतलें तुवें हें पळय हांवें पुलिसेक सगळें इन्फॉर्मेशन दिलां पुलीस रात आनी दीस सगळ्याक पळयतले आनी पेट्रोलिंग करतले भिवपाची कांयच गरज ना हॅपी हॅलो हॅपी अंकल हॅपी
बरोबर सर बोल सर मी आर कमिंग. काबीर तुका फोन माका काबीर झाली. अरे वय कधी ठोकणा तुझी शेवट जाऊन बोलतोस ठोकणा दाबून जाणार बाय किती झाली सर ते स्कॉलाच्या फाटल्यान जो बांद आसा पळय थिंगा भुरगीं ड्रग्स घेतात आनी तातूंत म्हाजी भयणूय आसा. कितें इतल्यार पावला आनी म्हाका खबर ना तूं भियेना काय हो तुमचो गांवचो एमएलए आसा कांयच भियेना काय अरे सर आतांच्या आतां पुलीस स्टेशनार वच आनी त्या पीआय सांग नाकाबंदी करता तिका बस कर बाय तुवें घेवपाची कोशिश कर तें हांव सगळें थाऱ्यार घालता अरे तूं वचप नाय ताका पयलीं मिरोन घेवन ये नाका सर नाका पिवंक नाका सर. तू पिये गो पिये तू पियेल्यार म्हाका पिवंक वतले तू. बाय भियेना काय तें हांव सगळें थाऱ्यार घालता पूण मातसो उगड आसूं आतां आमचें इलेक्शनाक लागीं पावलें न्हू आमकां वोट घालूंक विसर नाका बरें सर. बरे भाशेन घरा वच अरे सर कितें जालां काय सर वचना एमएलएला पळय बरं सर ओके सर अरे जाला नाही चलता नाही सगळ्याक सर रागात जायनाय सर रे आमचो सगळ्यांचो वोट गास वोट म्हाका खबर आसा म्हाका दिसता तूं आमच्या ड्रग्साक लागलोय ह्यो ड्रग्स पार्ट्यो चड जाल्या तूं एक काम कर तूं आयज काल अंडरग्राउंड जा अरे बेलगाव पोरी बिर्याणी करता बिर्याणी इलेक्शनाक येवंक तुका म्हटल्यार येता तूं हांव सांगत रावता तुका बरें सर सर हो सर हो मरे आमकां सोडा लागो तो न्हय पूण तूं सर we need more सर पैसे ना सर बाळा दर सर need more केसर काल गोमट्यान घाल माझ्या सर घे एन्जॉय राजाची राणी
सर सर गेले रे मेली चला तुम्ही सगळी एकदा सांगा बाय 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 जाणा बादे म्हाका माहिती आयज तुका बादे म्हाका कितें करूया संवसारान जिवंक जाय जाल्यार कितें ना कितें तरी करचेंच पडटा बाय बाय सी यू बाय बाय चेल्सी चेल्सी उठ चेल्सी किती जा चेल्सी उठ 108 चेल्सी 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 मॅडम ते किती झालं मॅडम ते का चेल्सी उठ किती झालं मॅडम ते का चेल्सी I'm sorry. She's no more. चेल्सी आयज सगळोच संवसार हो सगळोच संवसार आयज सॉरी जाला काय बरें फूल ते आयज ज्या ड्रग्सांक लागून त्या ड्रग्सांनी ताका नाटक केलें आयज कितल्याच जाणांक कितल्याच आवय बापायक आपले पूत ना जाल्यात कितल्याच भयणीक आपले भाव ना जाल्यात आमकां आमची इश्ट मित्रां ना जाल्यार फकत ह्या ड्रग्सांक लागून पुरो आतां आनी कितलें हात जोडून विनंती करता तुमचे कडेन सगळीं बाराबोर मेळोन ह्या ड्रग्सां आड आमी एक झूज मांडुया म्हजे बारा म्हणात से नो टू ड्रग्स म्हणात म्हजे बराबर से नो टू ड्रग्स से नो टू ओ सूर्या उजवाडच्या पयलींत कुपांनी लिपलो ओ सूर्या लिपपाच्या पयलींत से नो टू ड्रग्स थाळयो मातश्यो मोव पडल्यो खंय दिसना पयले सुवातेर तुमकां कळीत करूंक लागला की हो हे नाटकुले हो तियात्र म्हणल्यार जायत बरयला आनी दिग्दर्शीत केला आमच्या रिसोर्स पर्सन बाब मायकल ग्रासिस बरयला ताणें डायरेक्शनूय ताणें दिला प्रश्न तुमच्या मनान पडला आसतलो 10 दीस हेंच कोत्ताली आसतली चला जाय ती जे भाशेन तांच्यांनी केला म्हाकाय आवड दिसता मानपाक काल प्रॅक्टीस कॉमेस केल्या आनी कालूच तांकां कितें दाखवा आनी थोडे आतां पासून ती हांगासर आसतना तुमी आयल्या तेन्ना भायल्यान तो तरी तांकां कितें उलोवंक जाय खंयची उतरां घालूंक जाय काडूंक जाय तिथं तांकां प्रॅक्टीस दितालो आनी ताच्यावन व्हडलें खाशेलेपण ह्या नाटकुल्याचें म्हणल्यार स्क्रिप्ट ना त्या नाटकुल्याक बरयला ताणें पूण तांकां स्क्रिप्ट दिवंक नाहली हेरा भाशेन जे तियात्री स्क्रिप्ट घेवन स्क्रिप्ट वाचून 1 दीस 2 दीस वाचून मागीर प्रॅक्टीस करता पूण ते भाशेन नाहलें तें ताणें तांकां सांगलां ताणें तें तांच्यांनी मनान दवरलां प्रॅक्टीस केल्या
24 वरां पासून जावना म्हाका दिसता. हें सगळें तुमच्या फुडल्यान त्या भुरग्यांनी मांडलां आनी हो तो निकाळ ह्या वर्कशॉपाचो. सो म्हाका दिसता आनी एक मोठ्यान ताळयो जावच्यो, कित्याक म्हाकाय अजून पासून सोत मानून आगोड लागता की खऱ्यांनीच हें काल जालां म्हणून. कित्याक एक दीस हांव आयलो तेन्ना मातायस तांकां आनी दुसरें कितें शिकयतालो. ताच्या पयलीं तांकां 2 दीस म्हाका दिसता बाब विलीन तुवें हें शिकयलें एक्टिंगाचें स्कील, हें शिकोवंक ना न्ही. 2 दीस ताणें घेतल्या, मागीर एक दीस आमचो बाब जोरोस आलो म्हाका दिसता. सो खरेंच तुमी सोत मानल्यार काल सांजेच्या वेळार हें कॉमेस केलां आनी आतां 4 वरांचेर कितें ती परत आयल्यान आनी 1-1.5 वरां सुमार हें सगळें इतलें परफेक्शन एका दिसान जाता. एक कहें जाता ती उमेद, ती उर्बा भुरग्यां मदें तर ही उमेद, ही उर्बा आनी ओन्ली डेडिकेशन आसत कितेंय सक्सेसफूल जावंक शकता. एंड दीस इज अ क्लासीक एग्जाम्पल. आय कांट बिलीव इट इज एन एग्जाम्पल फॉर मी. हांव शिकयता आनी हांव डेफिनेटली हो एग्जाम्पल म्हज्या भुरग्यांक सांगतलो. कशे भाशेन हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां की हे भाशेन डेडिकेशन आनी कमिटमेंट आसत जाल्यार इट इज पॉसिबल. एके रातीन आनी एके वातीन म्हणटा ते भाशेन. सो खरेंच ती म्हण आयज खरें जाली. आतां मागता आमच्या पार्टिसिपंटा लागीं आपलो अनुभव हांगासर 10 दिसांचो तुमच्या मुखार मांडूंक मागता. पार्टिसिपंटान आपलें नांव सांगचें आनी तुमचे कितें अनुभव आहा तो सांगचो. सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. म्हजें नांव लिसा आनी हांव कोंगुटचें. पयलें हांव खंयचेच वर्कशॉपान केन्ना वचोंक ना, पूण वेन आय हर्ड अबावट दीस तियात्र वर्कशॉप आय वॉन्टेड टू ट्राय थिंग्स लायक how to work in theatre. And when I came in this workshop I was quite nervous. First day, like what is going to be, how it's going to be, how they're going to teach it, and then afterwards, like as days went, I learned how to act, how to sing, how to compose songs, the position on stages, the stage divisions, and importantly the interesting history about theatre. So thank you to Matthias sir and his creative group to present this workshop in Kalangut. Thank you. Mog Asandi. म्हजें नांव मरिश्का फर्नांडीस आनी हांव कालांगूटचें. हांव खुशालकायेन सांगूंक सोदतां की ह्या एजीर म्हाका ह्या वर्कशॉपान वांटो घेवंक मेळ्ळें म्हूण. हांव ह्या वर्कशॉपा वरवीं जायतें शिकलें. म्हजो जो रिजर्वड एटिट्यूड आसलो तो वेगळोच जालो. म्हजो टॅलंट वाडलो, तशेंच म्हजें कॉन्फिडन्सूय वाडलें आनी म्हाका गमून आयलें की एक्टींग इज ए कला where we need to observe others, where we come across people and we need to observe them. I would like to thank Sir Matthias and his creative group, TAG, and all the resource people, and all my friends who supported me dearly. Thank you. माझें नांव कॉनेलिया मेंडीस आनी हांव कलंगूट आगारवाडोचें आनी हांव ह्या वर्कशॉपार फर्स्ट टायमार पावला आनी म्हाका तेंच्यांनी म्हाका शिकयलां कशें चलोंक म्हणोंक आनी स्पिचीस काडपाक आनी म्हाका ते सरान बरें शिकयलां आनी तेच्या ग्रुपान म्हाका बरें शिकयलां. थँक्यू. गुड इवनिंग एवरीवन. म्हजें नांव वेलिनी, हांव शोलेची. पयले दीस येयलेली तेन्ना हांव चड भियेलेली, म्हाका कॉन्फिडन्स ना. हय आतां पसून उलोवपाक हें उलयता म्हाका नासलें कॉन्फिडन्स. 2 दीस लिपोन तिसरे दिसा सामकें लायक सरान आमकां इतलें, सर विली, सर मायकल, सर मातायस, सगल्यांनी आमकां इतलें बरें ट्रेन केलें. कितें कशें उबें रावपाचें. पयलीं तियात्रांनी एक्टींग केलां हांवें, बट हें डिफरंट. लायक सर विलीनूय हांव रोखडी टेन्स्ड जाता.
ब्रिदींग एक्सरसाइज शिकयली, भिवंक नाका तें मागीर कशें उबें रावपाचें स्टेजीर, आनी सर मातायेचो मोनोलॉग शिकयलो. मोनोलॉग आयकलोलो केन्नाच कितें कोत्ता मोनोलॉगान कांयच खबर नासली. बट इतले भाशेन 3 लायनींनी 3 रस कशें घालूंक जाता सरान शिकयलें, कशें उबें रावपाचें सगळें शिकयलें. आनी हांव माताय सराक थँक्यू म्हणटा, कित्याक हो वर्कशॉप तेणें फकत आपल्याच गांवांक न्हू, आमकां दुसऱ्याय गांवच्या ऑपॉर्च्युनिटी दिली. थंय धाकटे एज लिमीट नासली, 10 ते धाकटे तशेंच 70-75 आमचो अंकल टोनी आहा, थंय सगळ्यांक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिली म्हूण थँक्यू. आनी स्पेशल थँक्यू ते ह्या अकॅडमीन आमकां वयर सरांक आनी घातात दिला. थँक्यू. होय, ह्या वर्कशॉपाचें खाशेलेपण म्हणल्यार सगळ्यान सिनियर एजीन 10 वर्सांचे आहले. ओल्डस्ट पार्टिसिपंट 10 वर्सांचे आनी सगळ्यान ज्युनियर 73 वर्सांचो. सगळ्यान ज्युनियर. ती उमेद अंकलाक पयल्याच दिसा सावन हांव जेन्ना अंकलाक पयलो, आनी पयलीं तो खूब फांबल बसून जातालो. आयज ताणें कागद ना हातान कांय ना. व्हेरी गुड. So it was a very wide range of people who were here participating. Otra, Ponchis, middle age, family people having family, punch member hallo, and it was a collective effort of everybody. So खरेंच हे वर्कशॉपाचें खाशेलेपण. आतां आमच्या फुडल्यान एक आमचो भुरगो वालेरियस फेर्नांडीस मोनोलॉग करून दाखयतलो. मोनोलॉग पेन बरयला बाब मातायसान, आनी बाब मातायसान ताकाय काल रातीक हांव हांगासान 8 गेला तरी ते प्रॅक्टीस काल 7:30 कॉमेस केला, 8:30 or 9 जायसर म्हाका दिसता तांच्यांनी केला. सो एका दिसान ताणें कितलो ट्रेन केला आनी कशे भाशेन तो आमकां ते दाखयतलो. बाब वालेरियस. Can you all guess who I am? दोनूय बाजूनी बाजलोले तोरसानी परस हांव पोलीस. म्हाका वळखतात तुमी? होय, येस, हांव एक पेन. म्हाका करून उजार व्हडले व्हडले बरयनात, लेखक आनी जाणार बरयतात पुस्तकां सोबा, तशेंच लेख हजारांचे हजार. तांच्या बरोवपांतल्यान उजवाड हाडटा ते लोकांच्या मनाक. म्हजी उद्देशी बरयले लेख वाचून नेणार जातात जाणार, जावं तो मागीर एक रिपोर्टर, लॉयर, गव्हर्नर, प्रेसिडेंट वा इवन प्रायम मिनिस्टर. म्हाका आपल्या बॉल्साक लावून हालसाक ते कोण दवरता. इवन टीचर आनी प्रिन्सिपल. I feel so proud of myself. दोतोर म्हाका आपल्या हातांनी धरून पेशंटाक वखदां भरून दिता. जुईस म्हजी उद्देशी किरमी दोगाचेर कास्तीचेर फोन मारता. म्हजी उद्देशी समाजान बरेपण जाता तें पळोवन खुशाल जाता. बर्थ सर्टिफिकेट बरयता आसतना म्हजें काळीज भशेन मुरगडटा. डेथ सर्टिफिकेट बरयता आसतना म्हजें काळीज दुखी जावन वाडटा. पूण मोगाची चीड बरयता आसतना म्हज्या आख्या जाणांक कातूतली जाता. म्हाका उजार कोत्तात सरकारी आनी प्रायवेट ऑफिसांनी. तशेंच गरीब आनी गिरेस्त लोक पयशे घालूंक आनी काडूंक बँकांनी हो निधीचेर हात तुजोवंक म्हाका भावुल्ला आनी जोरयला त्या समाज सेवकांनी. तशेंच मॉल, सुपरमार्केट आनी हॉटेलां चलयतल्या ल्हान व्हड धंदेकारांनी. थोडे आमदार मंत्री म्हाका उजार करूंक बिलकुल नाका. बेश्टे बॉल्साक लावून
थोड्या आमदार मंत्र्याची इंग्लिश वाचून म्हाका हांसोंक येता. कांयच तांकां बरोवंक कळना. फकत माकडा भाशेंत माते हरपिता. ल्हान भुरगीं म्हाका मोगान विंगयता. आपुर्बे आनी मोगान म्हज्या स्टिकाक दाखयता. म्हजी निगानी काळजी घेवन बरो सांबाळ करतात. अभ्यास बरो जातूच माणसुगेन म्हाका कंपसान दवरतात. पूण ती मोस्ती भुरगीं म्हाका तोंडान घालून च्या भाकून चावडायतात. कितें सांग, ल्हान भुरग्याचो सांगात म्हाका खूब आवडटा. तुमी व्हड आनी महान जावची हीच म्हजी अपेक्षा. म्हजें सुंदर रूप सगळ्याचीच मनां भरयता. म्हजी तुस्त आनी वाखाणणी आख्खो संवसार गायता. बुद्धी ल्हान पूण कीर्ती थोर अशें म्हूण पाचारतात. वाचलो बाब वालेरियस. कार्यावळ फुडें व्हरच्या पयलीं आमचें आतां फॉर्मल फंक्शन कॉमेंस जावच्या पयलीं मागता आनी कोणाक फुडें येवन फिडबॅक दिवपाचो आसा जाल्यार तांच्यांनी आपलो फिडबॅक दिवचो. म्हजें नांव सायमन डिसिल्वा. हांव गांवांत बिट्टोनचो. पर्सनली I would like to thank Matthias Creative Group and especially Sir Matthias for giving me this opportunity to come here and learn a lot about acting which I didn't know. Especially I would like to thank Sir Willy for teaching us the importance, what we need to concentrate for acting, the 5 W's, our movements on the stage. तांकां हांव कालचान देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच सर मायकल आमकांय ताणें खूब आदार दिलो एक्टींग करूंक. तशेंच आमचे टॅगाचे मेंबर्स तुमकां देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू. Good evening, everyone. My name is Joshua Peter D'Souza. So from day one till today, I've learned a lot from this workshop. Though I've never acted in theatre before, this is my first time. This workshop helped me to know a lot about traditional Konkani theatres and the beautiful history about it. Though my 10 days of experience, basically 9 days, today is my 10th day, I've never felt bored or hesitation feeling of like I want to come home. Not a single thought where I said I could not do it, I don't want to do it, it's boring. I never felt it. म्हाका केन्ना था दिसोंक ना की म्हाका वाज येता खंय हांगासर. This workshop was a lit workshop. I can say amazing workshop. Learning, acting, composing songs, differentiation of the stages, their types, actors' qualities, tools, and various other things. In this workshop, there was not only learning but also experiencing also. I would thank all our teachers for teaching and giving their own experiences to us. The main thing about this workshop was they never made us feel anything was less. From teaching to hydration, even the tea was on point. Thank you to all the members for looking after us. I'm really grateful to you all. Lastly, I would conclude my speech by saying thank you to the Theatre Academy of Goa as well as Matthias and Creative Group for giving us this opportunity and conducting this workshop. Thank you once again. मानेस्त आनी सगळे हिंगा हाजीर आसलेल्यांक देव बरी सांज आवडटा. फर्स्ट ऑफ ऑल it gives me immense joy and a sense of gratitude that we were given this opportunity of this theatre workshop. This theatre workshop really helped each and every one of us who participated in it, especially to bring out the talent that we have in us. Right from, we know we have certain strengths and weaknesses, especially the sirs like Sir Willy
Sir Selvin, Sir Joe Rose, Sir Michael, and even Sir Matthias helped us throughout this workshop to bring out the talent which is there in us, and also to showcase and portray, like as you all saw today. I really thank the Tiat Academy of Goa that you all gave us this opportunity, and also Matthias and his creative team. And yes, as Sir Michael said, he has ignited a spark in us. We definitely will take it further and will be definitely doing a big ooze off. Thank you. देव बरें करूं सगल्यांक जाणें आपले अणभव आनी ते वर्कशॉपाचें एक्सप्रेशन जे कितें शिकलां तें तांच्यांनी सांगलें. सो आय एम व्हेरी ग्रेटफूल एंड व्हेरी हॅपी, एंड आय कॉंग्रॅच्युलेट Matthias and his entire team, me included, for this successful workshop. देव बरें करूं. म्हजोच याद काबार करता हांगासर, आनी फॉर्मल फंक्शन करपाक फॉर्मल मनशाक आपयता आमचो बाब ब्रायन सिकेरा. ताळयो मारून ताचो योगा करचो. तोय आमचो एक ग्रुपाचो एकदम मुखेल खांबो म्हणल्यार जाय, बाब ब्रायन. Thank you very much, Ashwin. Yeah.